नमस्कार, पोया अपडेट खबरो। बांबोळे आयपीएचबीत कांयच धडना, बरो मनीस केल्यार पसून पेशंट जावपाचो। बिल्डिंग गलगलाक, पेशंट गोरवां कशी कोंबल्यात, प्रुडंटाच्या इन्स्पेक्शनात उक्ताड्यार। गोयचे कमर्शियल गाडयांचेर एंट्री फी लावपाचो पीडब्ल्यूडीचो निर्णय मुख्यमंत्री पार्सेकारान घेवंक लायलो फाटी। गोवा रजिस्टर सोडून सगळ्या गाडयांक एंट्री फी। गोंयकारांचो विवाह सांजाव, जुआंव बाप्तिस्ताच्या फेस्ताक चर्चींनी सकाळी फुडें मिसा, पावसाचो आसोर, मात गोंयकार सांजावाच्या फुल मुडात। दोंगर पोखरून घरां वाडोवपी लोकांचेर कारवाय, गोंयभर पोखरिल्ले दोंगराच्या सुवातींचो सरकार करतलो सर्वे, दुर्लक्ष जाल्यार अधिकाऱ्यांचेरूय पडटली बडी। समान नागरीक कायदो देशभर जाय, गोयची राज्यपाल मृदुला सिन्हान गोयच्या भशेन समान नागरीक कायदो देशभर लावचो म्हूण प्रधानमंत्री मोदी कडेन काडलो विशय। आणि बायलांच्या वर्ल्ड कपात डिफेंडिंग चॅम्पियन जपान पावले बायलांचे वर्ल्ड कप क्वार्टर फायनलीत। प्री क्वार्टर्सात हॉलंडाक मारले 2-1 गोलान। खबरो विस्तारान। बांबोळे आयपीएचबीत कांयच धडना, बरो मनीस केल्यार पेशंट जावन भायर सरपाचो। बिल्डिंग सापूच गलगलाक आयल्या, मनशांनी रावपाची परिस्थिती ना, पेशंटाक सारक्यो खाटी नात। 20 बेडींच्या वॉर्डात 31 पेशंटाक गोरवां कशी कोंबल्यात। फाटल्या सप्तकात थंयचे सिलिंगाचो भाग कोसळ्ळ्या उपरांत प्रुडंटान केल्ल्या स्टिंग ऑपरेशनात आयपीएचबीतल्यो गजाली उक्ताड्यार आयल्यात। प्रुडंट एक्सक्लुझिव्ह। 16 जूनाक ही गजाल घडिल्ली। आयपीएचबीच्या सिलिंगाचो भाग कोसळिल्लो। घडणुकेत कोणाकच कांय जाल्लें ना, पूण हो फक्त एक्सिडेंट म्हणून सोडपाची परिस्थिती आयपीएचबीत ना। सरकाराचें थंय लक्ष ना, गजाली सरकारा मेरेन पावून सुद्दां कोणूच काना मनार घेना। प्रुडंटाच्या स्टिंग ऑपरेशनात बिल्डिंगेची परिस्थिती उक्ताडार आयली। जेलींतल्या कैद्यांची पासून परिस्थिती बरी आसतली। आयपीएचबीत सुमार 200 पेशंट, सगळे मनीस हक्क गुड्ड्याक मारून कारभार चालला। प्रुडंटाच्या टिमीन आयपीएचबीत वचून थंयची परिस्थिती पळयली। सिलिंग कोसळपा फाटलें कारण तें सोदपाचो आमचो निव्वळ यत्न। ही बिल्डिंग 1980तली। 35 वर्सां जाली बिल्डिंगेचेर कोणेच नजर घाल्ली ना। जीएसआयडीसीन वॉर्डाचें सिमेंट सिलिंग मातशें पॅचअप केलां तितलेंच, तें काम कशे तरेन केलां पळयात। मातसो सुद्दां पावस पडलो की सगळें उदक वण्टींतल्यान भितर झिरपता। पेशंट कांयच करूंक शकना, तांचें आयकुबी कोण ना, परिस्थिती तांच्या हातांत ना। तुम्ही विधानांत तर तुमकां तशेंच दवरल्या भितर। आतां बिल्डिंगेंतल्या वॉर्डाची दशा पळयात। वॉर्डाच्या कॉलमाक वेऱ्यो गेल्यात। स्लॅब आनी सिलिंगाचे कपचे कोसळपाचो प्रकार नवो न्हय। मदीं मदीं कपचे पडत आसतात म्हूण पेशंटाचे घरचे सांगतात। पूण पेशंटूच न्हय, थंयचे दोतोर, नर्सी आनी वॉर्ड बॉयांची तोंडां बंद। भर पगाराची सरकारी नोकरी वचत म्हूण दरेकल्याक भंय। आवाज कोण काडटलो? केन्ना पडलें म्हणटा तूं? हां, पेशंटाचेर खाटी आयल्यान घेतली आनी न्हिदतना उदक बीन पडना?
गळटा न्ही. दादल्यांच्या 2, 3 आणि 4 नंबर वॉर्डांत तर परिस्थिती सापूच बाबत. वॉर्डांत टॉयलेट ना, पागेर मडपाक तेकला. वॉर्ड जाता तितले बेगीन जाग्यार घालचे म्हणून पेशंटूय मागतात. हे पडटलें न्ही केन्ना तरी. तो केन्ना पडूं शकता मरे. मार्गदर्शक तत्वां प्रमाण एका वॉर्डांत चडांत चड 20 पेशंट दवरूंक मेळटा, पूण IPHBत एका वॉर्डांत 31 पेशंटाक कोंबल्यात. पेशंटाचो अटेंडन्स बोर्ड पळयात, ताचेर सगळी परिस्थिती कळटा. पेशंटाक सारक्यो खाटी नात, जमनीर न्हिदतात. खाटी मदीं 1 मीटर तरी सुवात आसपाक जाय म्हणून गायडलायन सांगता. मात ह्यो गजाली फक्त पेपरार. 3 आनी 4 नंबर वॉर्डांत पळयात खाटी कश्यो दवरल्यात. एकामेकाक घश्टतात. वॉर्ड गळटा म्हणून खंय खाटी तश्यो दवरल्यात म्हूण वॉर्ड बॉय सांगता. पावसा खातीर आनी पडले जाल्यार म्हणून आमी ती आतां लागीं केल्या सगळी केन्ना पडोंक शकता. IPHBची दशा सरकाराक खबर ना अशें न्हय. तें दाखोवपी डॉक्युमेंट प्रुडंटाक मेळ्यात. पेशंटाक मुळाव्यो गजाली जाग्यार घालच्यो म्हूण गोंय मनीस हक्क आयोगान सरकाराक 3 वर्सां फाटीं 2012त सांगिल्लें. थंयचे परिस्थितीचेर 28 मायाक सरकाराक बरयल्लें. हें दाखोवपी हो पत्र वेव्हार. मात सगळें उमथ्या कळशार उदक. 2 दिसांक येतल्या टुरिस्टांक कास्तीक नाका म्हूण सरकार टुरिजम सुवातीचेर कोटी कट दिता. IPHBतल्या पेशंटांक मुळाव्यो गजाली धडनात. जेलींत कैद्यांक सुद्दां बरे दीस आयले. मात IPHBची बिल्डींग जाग्यार पडना. मनीस हक्काच्यो गजाली खुटयाळाक लावन कारभार चल्ला. पेशंटांनी कितें पाप केलां? ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. गोंयच्या कमर्शियल ट्रान्सपोर्ट गाड्यांक लायिल्ली एंट्री फी सरकारान निमणी रद्द केल्या. त्याविशीं लेखी आदेश मुख्यमंत्री पार्सेकारान मंगळारा काडलो. गोंयच्या तशेंच शेजारच्या राज्यांतल्या ट्रान्सपोर्ट गाड्यां कडल्यान PWDन एंट्री फी घेवंक सुरवात केल्या उपरांत गोंयच्या बसवाले आनी ट्रान्सपोर्टवाल्यांनी बोवाळ घालपाक सुरू केलो म्हूण अधिसुचोवणी स्थगीत दवरिल्ली. निमाणे मुख्यमंत्र्यान मदीं पडून वाद मिटयलो. ते डिनोटिफाय करपाचो हांवें निर्णय घेतला. काल रात कडेन म्हजे कडेन फायल आयिल्ली. हांवें रातीच क्लियर केल्या, आज गेल्ली आसतली. हांवें स्पेसिफिकली म्हटलां की जशें अख्खें राज्य कर्नाटकांतले कारवार आनी बेळगांव आनी महाराष्ट्रांतले सिंधुदुर्ग जे लागींचे 3 जिल्ले आसात तांकांय गोंया बरोबर एक्झम्पशन आसतलें, जशें पयलीं आसतालें तशें. गोंयभर सांजाव सुरू. गोंयकार सांजावाच्या मुडात सेंट जॉन बाप्तिस्ताचे फेस्त सगळे कडेन सांजाव म्हणून मनयतात. चर्चींनी सकाळी फुडें मिसा जाली. बांयत आनी तळ्यांनी उडयो मारून घुमटां आनी गिटारांच्या तालार गोंयकारांनी सांजाव फुलयलो. पावसान मातसो सुसेत घेतलो तरी गोंयकारांचो सांजावाचो मूड उणा जाल्लो ना. पळयात सांजाव.
Ouça o संसार गाजोता मात्या कोपेला घालून बाय तुडक्यो मापता इल्ले कोपाचे शिकून जिवा कुर्बा हाडटा पोणो साबे ओणसा वाटून तोंड गोड कोत्ता सांजाव सांजू हांव एकवट वाडयता नवी काजाऱ्यां फेस्ते मानयता. घेऊया एक विराम.